आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी बरी एकठांय जाल्या एकाच मोलान एकाच काळजान तुझी मुखार आमी येता एकाच मोलान एकाच काळजान तुझी मुखार आमी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. विशय निर्वाशीपणान परवांसो धरून जिणेक फुडो करया. मोगाळ बा भयणीनो, आमच्या आस्केरांनी सांता आनाचे परबे बाबतीन तयारी करतना आयज आमी तयारीचे 6व्या दिसाक आसा. आयच्या नव्यानांचो विशय जावन आसा निर्वाशीपणान बरवांसो धरून जिणेक फुडो करया. बा भयणीनो, जायते फावटी आमचे जिविताचे जायत्या कारणांक लागून निर्वाशी जाता. जावं आमच्या गरोब्याच्या वांगड्यांक लागून, जावं आमच्या मोगाच्या संबंदांक लागून, जावं आमच्या जिवितांत आयलेले वायट परिस्थितीक वो वायटाक लागून आमी आमचें जिवीत निर्वाशीपणान जियेता. जिवितान उप्रासलेल्या असल्या संकश्टांच्या वेळार आमच्या देवाची आनी भाव भयणांच्या मोगान सरशिल्लीं आमी पयस वेता. तर देव आमच्या सांगाताक आसा आनी तो आमचो चड मोग करता म्हूण आमी वळखून घेवंक आनी आमच्या निर्वाशीपणान आमचो देव आमचेर विसर घालचो ना म्हूण असलो बरवांसो काळजान बाळगून देवाचेर बरवांसो धरून जिणेच्या आव्हानांक फुडो करूंक आमकां आनी भोव करून आयच्या नव्यानाची मांडावळ करतल्या कोरपीर समुदायाच्या वांगड्यांक ह्या मिसाच्या बलिदानान देवाची कृपा मागुया. तशेंच मागुया जायतीं आमची भाव भयणां निराशेपणांत बुडल्यांत तांकां बरवांसो फावो जावंक. कितें भाशेन घरांत जाणटीं आसात, पिडेंत आसात. जायत्या जाणांक जाणटीं पिडेंत आशिल्ल्यांक कोण ना पळयतलो, मिसाकूय येवंक मेळना. जायते जाण आदाराक पावतात. हांगासर एक रेकॉर्डिंग चलता TFRCC चॅनल, जें कितें भाशेन असल्यांक जाणटेल्यांक पिडेस्तांक हे मीस दिसपट्टी रेकॉर्डिंग करून सांजेच्या वेळार तांकां पळोवपाक सोयीक मेळटा. कितें भाशेन तांचे पासत मागुया ही जाणटी पिडेंत आशिल्लीं बरवांसो धरून जियेतलीं निराशीपणानूय जेजू तांच्याच सांगाता सदांच आसा हें स्वत तांणी सदांच ओळखून जियोंक तांणी आनी आमी बी हें आमच्या जिवितांत आमी सदांच बरवाशाची मनशां जावंक मागोवंक ह्या मिसांत फुडें सरुया. ही पवित्र मिसाची भेट आमकां फळादीक जावच्याक आमचे पातकां ओळखून घेवन बापाचें एकामेकाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांगपार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
प्रार्थुया. कोण वड्या बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेच्या देण्यांनी तांकां ओदीक ओदीक भर. बाबार्थान, बोरवाशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर. आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. की आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. एलिमांतावन भायर सरून इस्रायलाच्या पुता धुवाची सगळी उरपूंच इजिप्तांतली भायर सरतच दुसऱ्या म्हयन्याचे 15वे तारखेर एलीम आनी सिनाय मदें आसलेल्या सिनाच्या अरण्यांत पावली. आनी इस्रायलाच्या पुता धुवाची सगळी उरपूंच मोइजेसाचेर आनी आरोनाचेर गुणगुणूंक लागली. तांणी म्हणलें, इजिप्ताच्या देसान सरस्पराच्या हातान कित्याक तुमी आमकां मरूंक दिवंक ना? तुवें मासान भरलेल्या आयदनांशी बसून आमी पोटभर उंडे कातारले. हे सगळे उरपोंचीक बुकेन मारूंक तुमी आमकां ह्या अरण्यांत हाडल्यांत. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, हांव तुमकां सर्गांतावन पावसा भाशेन उंडे धाडटलो. 2 दिसा आपणाचो दिसपटो गिरास एकठांय करून लोक भायर सरतालो. तुमी म्हजो कायदो सांबाळटात वो ना तें पळोवंक हे भाशेन हांव तुमची परिक्षा करूंक सोदतां. 6व्या दिसा पुंजायला तें तयार करतच दिसपटी एकठांय करतात ताचे परस तें दुपेट जातलें. आयज मोइजेसान आरोनाक म्हणलें, इस्रायलाच्या पुता धुवाचे आख्खे उरपोंचीक अशें सांग, तुमी सर्वेस्परा मुखार यात, कित्याक ताणें तुमचे शीण आयकल्यात. आरोन इस्रायलाच्या पुता धुवांक कळ्ळें उलयतना तांणी अरणाच्या वाटेन नदर मारली आनी तांकां कुपाच्या रुपान सर्वेस्पराचें वैभव दिश्टी पडलें. तेन्ना मोइजेसा कडेन उलोवन सर्वेस्परान म्हणलें, इस्रायलाच्या पुता धुवाचें शीण हांवें आयकल्यात. तांकां अशें सांग, 2 सांजेच्या वेळा मदें तुमी मांस कातयल्यात आनी सकाळीं तुमकां पोटभर उंडे खावंक मेळटले. तेन्ना हांव तुमचो सर्वेस्पर देव म्हूण तुमकां कळोवन येतलें. आनी अशें घडलें. सांजे लोबे उडून आयले आनी सगळें मैदान भरलें. सकाळीं सगळ्या मैदाना भोंवती दव पडलो. दव येतच अरण्याचे सगळे जमनीर खोवलां कशें कितें बारीकशें दिश्टी पडलें. तें पातळ आनी बर्फा भाशेन आठवलेलें. तें पळोवन इस्रायलाच्या पुता धुवांनी म्हणलें, माना. म्हणजे हें कितें? तें कितें तें तांकां खबर नासली. मोइजेसान म्हणलें, तें तुमकां सर्वेस्पर खावंक दिता तो उंडो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, देवान तांकां सर्गीचो उंडो दिलो. परतून म्हणया, आपणाक रुचता तें जेवण मागून आपल्या काळजान देवाची परिक्षा केली. देवाचेर आड ती उलोवंक पावली. अरण्यांत पणगी घालून जेवण वाडूंक देवाक कशें सांगतलें अशें ती म्हणटाली. जबाब,
देवान ताका स्वर्गीचो उंडो दिलो. तरी आसतना मळबाच्या कुपांक ताणें हुकूम घातलो. स्वर्गीचीं दारां ताणें उगडलीं. तांच्या जेवणाक पावसा वरी ताणें माना धाडलो. स्वर्गीचो उंडो ताणें तांकां दिलो. जबाब: देवान तांकां स्वर्गीचो उंडो दिलो. मनशांनी केलो बलिश्टाचो उंडो दादोशी जायसर ताणें तांकां जेवण दिलें. मळबांत तावन उदेतीचो वारो ताणें सोडलो. आपले पदवेन दक्षिणेचो वारो सुटयलो. जबाब: देवान तांकां स्वर्गीचो उंडो दिलो. धुली भाशेन मासाचो पावस तांचेर धाडलो. दर्या देगेवेले रेंवे इतली पाकांची सुकणीं तांच्या पेन्ना मोदें तांच्यान तंबू भोंवती तीं देंवून पडलीं. जबाब: देवान तांकां स्वर्गीचो उंडो दिलो. उद्गाराक गिरावे. Solves porak soi soi, solves porak soi soi, solves porak soi soi, solves porak soi soi. बी देवाचें उतर आनी जेजू तो ओंपी. जाका तो मेळटा तो ससनांक तोखता. Solves porak soi soi, solves porak soi soi, solves porak soi soi, solves porak soi soi. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. त्याच दिसा अशें घडलें. तांचे भितरले 2 जाण जेरुजालेमांतावन सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या एमाउस नांवाच्या ग्रामांत वेताले आनी ह्या सगल्या गुडितांची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन चर्चा करता आसतना खुद जेजू लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण तांणी ताका वळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर साय कशी आयिल्ली. ताणें तांकां म्हणलें, फाटीर चलतना एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? ते थांबले. तांचें तोंड चिंतेस्त दुखेस्त जालें. क्लिओपास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें, जेरुजाल्यांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलेलो तूं एकलोच हांगा यात्रेकार कितें? ह्या उतराक ताणें म्हणलें, कितें घडलां? ताणीं ताका म्हणलें, नाजरेतकारा जेजू विशीं घडलां तें. देवा आनी आख्खे पोरजे मुखार कोरण्यांनी तसो उतरांनी पदवेन बरलेलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल यादनिकांनी वडिलांनी ताचेर मरणाचें फर्मोण मारूंक ताका धरून दिलो आनी खुर्सार मारलो. तो इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावतले. तितलेंच न्हय, ह्यो सगळ्यो वस्तू घडल्यार आयज 3रो दीस. त्या भायर आमचे भितरल्या कांय बायलांनी आमकां घाबरायली. उजवाडचे आदीं ताचे समाधीशी त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें ते सांगतात म्हूण परत येवन तांणी आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण समाधीशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कितले म्हूण घोळये तुमी? प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलेंय सत मानूंक कितले म्हूण जोड मोनाचे मनीस तुमी? देवाचे कुशे प्रमाणे क्रिस्तान हें सगळें सोंसचें आनी अशें आपले मोहिमेंत प्रवेश करचो म्हूण नोकळो आसल्यात तुमी. मागीर मोइजेसा
आनी सगल्या प्रवाद्या मेरेन आपणाक लागता तितल्याय शास्त्रांचो अर्थ तो तांकां सांगूंक लागलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी ताणें ताका वळखलो, पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना ताणीं एकामेकाक म्हळें, तो वाटेर आमचे कडेन उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकांचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचे काळीज भितरले भितर उलपताले न्हय. आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसलेमाक परत गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणे तुका क्रिस्ता. प्रिदिशा बाबा बिडीनो, अशें एक वस्तुरी रडत रडत उलोवंक येता आनी उलोवंक आयिल्ली तेन्ना ती म्हणटा आपणाक इल्लोसो वेळ मेळटलो आनी उलोवपाक सुरू करता. पूण तो इल्लोसो वेळ म्हणलेलो तो 1 वर सुमार ती उलोवंक लागता. आनी ते कोरांत हांवें कांयच म्हणूंक ना, फकत चितान तिका आयकलें. कित्याक 1 वर भर ती आपल्याची काणी सांगता आनी ती म्हणटा 20 वर्सांची आसतना आपणाक लग्न केल्लें. उपरांत 2 वर्सां उपरांत एक सोबीत भुरगो जल्माक आयलो. सगळें बरें आसा, बरे भाशेन आमी वाडल्या. गो कारखान्यांत बरी सुमाराची बरी सर्वीस आसली, आमचो दिसपट्टो गिरास आमचो जातालो. आनी हांव चिंतूंक पडलो, इतलें सगळें बरें आसा जाल्यार ही रडटा आतां कित्याक. आनी तेन्ना ती काणी चालू दवरता आनी म्हणटा 5 वर्सां फाटीं आपणाचो घोव हार्ट अटॅक जावन सोंपलो. आपूण एक बरी सर्वीस सुरूंक सोदता, आपूण ग्रॅज्युएट म्हणटा, पूण सर्वीस सोंपेपणी मेळना. आनी चाकुर्णीची म्हणजे डॉमेस्टीक वर्क घरांत सर्वीस करूंक कबूल जाता आनी करता, भुरग्याक वाडोवंक उरलोलें ताचें शिकप करूंक. आनी बरे भाशेन ती म्हणटा भुरगो शिकता तरणाटो आपणाचो. आनी हांव परतून चिंता आतां तरी पूण कित्याक रडटा. भुरगो वाडटा बरो, सुमाराची सर्वीस मेवल्या. आनी तेन्ना दुकानी रडोन परत ती काणी चालू दवरून ती सांगता, फादर 2 म्हयन्या फाटीं आपणाचो तरणाटो चेडो एक्सिडेंट जावन सोंपलो. ही वस्तुरी आतां रडटा, निराशीपणांत बुडलेली आसा. प्रितीशा बाबडीनो, जायतीं जाणां असल्या परिस्थितींनी गुडेक सांपडल्यान आमी बी गुडेक सांपडल्यान आसतलीं. जायत्यो आमच्यो परिस्थिती असल्यो आसात, जायते फावटी आमी गुडेक दुसऱ्यांक सांगिनात, जायते फावटी आमीच भितरूच तें घेवन रावता. निराशीपणांत आमी जायते फावटी बुडून उरता. आनी कांय फावटी अशें घडटा जेन्ना आमी निराशीपणांत बुडटा, जायतीं जाणां आमी इगोर्ज मात सोडून वेता, देवाक सोडून पयस वेता. आनी आदी आयज जेजू आपूण आमचो बरवासो अशें आमकां आस्वासन दिता. प्रितीशा बाबडीनो, जेन्ना आमच्या जिवितांत असलें कितें उद्दृश्ट येता, कांय फावटी आमी बी उद्गारता न्ही, देवान आमचेर कास सोडल्या काय, हॅज गॉड पनिश्ड मी. ती बायल तशेंच म्हणटाली, हें देवाचें कास्त काय म्हाका. कांय फावटी आमी दुयेंत पडटा, कितें जाता आमच्या मनांत तें पयलें येता, देवान कास्त लायली काय, कोणें शिराप सोडलो काय, अशें चिंता आनी निराशी जाता. जेरमाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 31व्या वेस्परांत आमकां मेळटा, देव उलोवन म्हणटा, म्हाका जायते फावटी इस्रायल परजेक इस्रायलाक कास्त लावची पडटा. आय हॅव ऑफन टू पनीश इस्रायल. कित्याक म्हाका तांचो मोग आहा.
आनी कास लायल्यारय बी आय स्टील लव इज्रायल बट आय स्टील लव हिम अशें देवाची उतरां जेरेमायास प्रवाद्यांत आमकां मेळटा. आनी हाका खातीर प्रितीक्षा बाबडीनो देव आमचो मोग करता म्हणून बिकॉज गॉड लव्स अस ही पनिशीज अस. हें 8वेंच तुमकां दिसतलें कित्याक कोत्ता कित्याक एक पाडी देवाचो मोगा वरवीं आमकां कास्त पडली आतां देव रावता. म्हजो जबाब कितें? वॉट इज माय रिस्पॉन्स? हांव कसो जबाब दितां? हांव निराशी जावन बुडटा, हांव ताचेर आड उलयतां, हांव ताका सोडून वेतां, वो हांव देवाचेर विस्वास धरूनच रावतां आनी बोर भाशान रावता की म्हाका देवाची काकूच मेळटलीच. गॉड वील शो हीज मर्सी टुवर्ड्स मी. अशे तरेन देव आमचोय बी मोग करता. प्रितीक्षा बाबडीनो असल्या निराशेपणाचे परिस्थितीन आमी आसता तेन्ना जायते बडे आमी समजता की आमकां देवान सांडल्यांत. गॉड हॅज अबँडन्ड अस. कसल्यो त्यो परिस्थिती जावं येता काय? जायते तरेच्यो जावं येता, बारीक जावं वो मोठ्यो जावं. एट टायम्स वी फील मिसअंडरस्टूड. आमी समजता दुसरी गुडेक आमचेर गैरसमज घेवन आसात. आमी बरें करता पूण ती वांकडें चिंततात आनी जायते पडी हें वांकडें समज तांचो वांकडें चिंतप आमच्या कानार पडटा, आमी खाला पडटा, निराशी जाता. वो घडयेक आमी निराशेपणान बुडटा कित्याक आमी कितें करूंक सोदताले रावताले मेळोंक ना, जावंक ना. वी गेट डिसअपॉयंटेड. कांय पावटी आमची परिस्थिती आसा की कोण तरी आमचेर आड आसा, आमचीच लागशिली, आमचीच करची. ह्या खातीर भाग्योन पावलो कोरिंथकारांचे 2 चिटेंत 11व्या आवेस्वरांत तो म्हणटा आपणाच्या जिवितांत जायते तरेचे कोश्ट ताणें सोंसले, फुडो करचो पडलो तरेकवार. दर्याचे कोश, उपरांत लोट नदी भरोन येता तातूंत घडयेक बुडोवंक शकता तसले कोश्ट, बोणकोणींत पडटा तसले कोश्ट आनी आदी. पूण तो म्हणटा चड ताका कोश्ट खोरायेन लागले. तो म्हणटा खोरी नासलोली आमचीच भाव भयणां. डेंजर फ्रॉम फॉल्स ब्रदर्स अँड सिस्टर्स. तांचीच लागचिली. भायल्यान दाखयतात बरी म्हणून पूण भितरल्यान खरी न्हय, खोटी कशी गात घेतात. एके भाशेन आमच्या फाटीक सुरी लायतात तसली स्टॅब्स हू स्टॅब अस इन द बॅक म्हणल्यार भाशेन इंग्लीश भाशेन आमी म्हणटा. पूण पाव घेवन पावलो म्हणटा जेन्ना असली लागशिल्ली आपणाचेर आड आपणाचो घात घेतात तेन्ना तो म्हणटा त्या वेळार उदीक ताका जेजू लागीं आसा हें स्वत ताका कळोन येता. आनी तो म्हणटा असल्या वेळार उदीक आनी उदीक आमी जेजूक लागीं येवची गरज आसा. वी मस्ट कम क्लोजर टू जीजस ड्युरींग दीज टायम्स. तो म्हणटा कित्याक जेजू आमकां केन्ना साडिना. जीजस नेवर डिजर्ट्स अस. प्रितीक्षा बाबडीनो आमकां सांडलेली कशी दिसतात, निराशेपणान बुडल्यात असल्यो घडण्यो आमच्या जिवितांत आमी अणभवल्यात जेजून अणभवूंक ना काय? खुर्सार उमगळटना जेजू व्हडल्या ताड्यान उदगरता न्हय, देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? वाय हॅव यू अबँडन मी? ही जेजूची भितरली भावना. आनी एके भाशेन जेजूक ही भावना भितरल्यान तो अणभवता कित्याक देव आपणाचोच बाब जो सदांच आपणाक लागीं आशिल्लो आनी ह्या वेळार जेजूक ही भावना तो अणभवता की देव आपणा लागीं ना. ह्या खातीर तो उद्गारता म्हाका कित्याक सांडलाय? जेजूय असल्यो भावनांक फुडो करचो पडटा. पूण प्रितीक्षा बाबडीनो असल्यांत ही उतरां
आमी बी घोडे उद्गारता पूण कोणा लागीं दोज आर व्हेरी क्लोज टू अस जी आमकां लागीं आसात जायते फावटी आमी म्हणटा हांव जेन्ना थंयसर म्हाका वायट जाल्लें वे पळय तूं खूंय आहलो रे तुका रावतालो मरे हांव तूं म्हजे खोबरेक पासून येवंक नाय हें चडशें आमी कोणाक म्हणटा जी आमी आमकां कोण लागीं आसात आनी ह्या वेळार जेजूय बी उद्गारता पूण जेजू जें कितें ताणें आपल्या जिवितांत कुर्सार उमगोळटना निराशेपण अणभवलें खरें कोश्ट सोंसलें खरें पूण जेजू जाणा हे जावन आसात मोगाची गोश्ट अ सफरींग लव ह्या खातीर पितीच्या भावडीनो जेन्ना हो घडण्यो घडल्यो एमावसाचे वाटेर आशिल्ले हे दोग शीस तेवूय बी निराशेपणान बुडून जेरुजाल्यानसून 11 किलोमीटर पयस ते आतां चलून वेतात चिंतेस दुखेस ते आसात अशें शुभ वर्तमानांत जें आमी आयकलां सांगतात तेन्ना वाटेर जेजू तांकां मेळटा जेजू म्हणटा हे वळखनात आनी कितें घडटा थंयसर जेन्ना जेजू तांचे मोदें आसा आजीर आसा ते उलोवपाक सुरू करतात क्रायस्ट प्रेझन्स ब्रिंग्स आउट एवरीथींग विदीन देम कितें घडलां चिंतेस दुखेस तुमी आसात आनी ते उलोवंक सुरू करतात आनी जेन्ना ते उलयतात तेन्ना जेजून कितें केलां जेजून फकत कान दिला जीजस लिसन्स टू देम लिसन्स एवरीथींग प्रितीच्या बाबडीनो जायतीं जाणां जीं निराशेपणांत आसात तांकां कोण तरी जाय दे सीक समवन हू वील लिसन टू देम जो कोण आयकतलो आनी अशें आमकांय बी जाय न्हय आमी बी केन्ना म्हणटा न्हय केन्ना कितें घडलें द वन हू इज क्लोजस्ट द बेस्ट फ्रेंड ऑर बेस्ट नेबर ताका आमी सोदूंक येता हांव हूंय गो तूं सकाळसर रावत तुका यो बेगीन यो कितें सांगूं जाय तुका आमी सांगतोच आमकां बरें दिसता बरें दिसलें आतां सांगिल्लें काळजांतलें वय न्हय म्हणटच आमकां सांगूंक जाय पूण सांगतोच कोण तरी आमकां आयकतलो जाय तेच भाशेन आमी बी दुसऱ्यांक आयकूंक वेळ दितली मनशां जावची गरज आसा न्हू वेळ दिवप गरजेचें म्हज्या ऑफिसान म्हाका उगडास आसा कोण तरी येवन थिंगा बोबाड मारता जायतो वेळ दुसऱ्या ऑफिसाचें आमचें काम आसा तांचे लागीं आनी जायतो वेळ बोबाड मारतोच ताणें म्हाका पडलो थंयसर बसून आसा तो म्हजेशी आयलो आनी तो उलोवंक सुरू करता म्हाका खबर नासली कितें ताजो प्रश्न तो कित्याक तो तांचे लागीं झगडोंक उजत करून बोबाड मारता तो पूण हांवें फकत एकूच काम केलें तो उलोवपाक सुरू करता तेन्ना एक सुरी भायर काडटा मेजार दवरता सांगता की आपूण ट्रेड युनियनाचो लिडर अशें कितें एके वाटेन इनडायरेक्टली म्हाका एक धमकी कशी तूं चड सुबेज उलयशी जाल्यार ही पळय सुरी आहा म्हणल्यार भाशेन पूण हांवें सुरयेक भिवूंक न्हय पूण हांव जाणा हो मनीस कितें तरी सांगूंक सोदता कान दिवया आयकुया आय लिसन टू हिम फॉर हाफ एन आवर अर्दें मायज हांव ताका आयकलो आनी आयकल्या उपरांत तो हांव कितें सांगता तें आयकोंक कबूल जाता आनी हांवें सांगतोच मानून घेता आनी शांतिकायेन तो परत वेता प्रितीच्या बाबडीनो पयलो जेजू आयकता आनी जेजून आयकले उपरांत आतां हे दोग शीस कितें करतात जेजू उलोवपाक सुरू करता आनी जेजूची उतरां पवित्र पुस्तकांतलीं आनी ही उतरां आयकतच तांच्या काळजाक बरवासो रिगता शांती मेळटा आनी ते कितें करतात जे जेरुजाल्याक वेताले जेरुजाल्याक सावन परत दुसऱ्या गांवांत वेताले आतां ते एमावसाक वेताले ते आतां परत येता दे रिटर्न बॅक टू जेरुजालेम कित्याक तांचें जिवीत जेजूच्या उतरां वरवीं बदलता पूण ब्रिटीशा बाबडीनो जेजूच्या उतरां वरवीं तांचें जिवीत बदलता वाय कित्याक तांणी कान दिलो जेजूच्या उतराक दे लिसन्ड टू जिजस आमी तयार आसा काय पयली सुवातेर एम आय रेडी टू लिसन टू अदर्स दुसऱ्यांक कान दिवंक ओदी करून निर्शेल्ल्यान तांकां कान दिवंक हांव तयार आसा जेन्ना जेजू म्हजे लागीं उलयता म्हजें जिवीत बदलूंक तेन्ना जेजूक कान दिवंक हांव तयार आसा तेन्ना कान दिता मिलाग्र घडटा लिसनींग लिड्स टू हिलींग जेन्ना हांव देवाचें उतर आयकता म्हज्या जिवितांत पेकोवणी भितर सरतली
जे भाशेन हांव दुसऱ्या मनशाक कान दितां दुसऱ्या मनशाच्या जिवितांत तेच भाशेन एक पेकोणी भितर सरता बोरवाशाची किट्टी फुलता. प्रदेशा बाबडीनो जेजूच्या आसण्या वरवीं द प्रेझन्स ऑफ क्रायस्ट ब्रिंग्स होप. बोरवासो आमच्या जिवितांत भितर सरता आमी जेजूक आमच्या जिवितांत आजीर करशी जाल्यार. ह्या खातीर आमी कितें करची गरज आसा. पयले सुद्दां जेजूक आमच्या जिवितांत आजीर केलो निर्शेल्ल्यांत आमी बोरवासो आमकां मेळ्ळा आमी परगोटणारा. आतां आमी त्याच जेजूक परगोटून मेक क्रायस्ट प्रेझंट इन अदर्स. जेजूक दुसऱ्यांच्या जिवितांत आमी आजीर करुया वेळ दिवया तांच्याशी इलो वेळ सारुया जी निर्शेल्लीं आसात तांचे आमी आयकुया आनी हें करता हांव तेन्ना जेजूक आजीर करुया कित्याक जेजूच्या आजीरपणा वरवीं मिलाग्र घडटा बोरवासो उदेता. आनी ह्या बोरवाशान जियेतलीं मनशां जावंक आमच्या निराशेपणांत बुडो ना जावंक पूण जेजू खरो आमकां बोरवासो म्हणून आमी ओळखून कर. जीजस इज आवर होप एंड दी ओन्ली होप. हें सदांच आमी ओळखून घेवन जेजूक दुसऱ्यांक आजीर करूंक बोरवासो किल्लावंक फुडें सरुया. उबी रावया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी बापाक उक्त्यो करुया. पवित्र सभेच्या फुडारांनी जी क्रिस्ती बावार्थी आपले पवित्र सभेच्या एकवटा सोशिली निर्वाशी जाल्यांत तांकां आपले शिकोवणे आनी मागण्या उद्देशी तांचो बोरवासो कोलावंक आनी तांकां पोत्तून पवित्र सभेंत हाडूंक आपलो आदार दिवंक देवा लागीं मागुया. आमच्या धर्मीक फुडारांनी जायते तरेच्या वायटाक लागून वो दुसऱ्या कसल्याय कारणाक लागून आमचे भाव भयणी आपल्या घराचे तान वो आपल्या देशांतान पयस आसात आनी निर्वासी जाल्यांत आसात. तांची निगा घेवंक आनी तांकां आपल्या गांवघरां पोत्तून हाडूंक सगळे तरेचो आदार आनी उपाय सोडून काडूंक देवा लागीं मागुया. जायतीं आमची भाव भयणी आनी ओदीक करून तरणाटीं आपले वायट जिविताक लोबदून देवा आनी भावा भयणीच्या संबंदां सरशिल्लीं कोडसोल्ल्यांत आनी निराशी जाल्लीं आसात. ताणें आपलें वायट जिवीत सोडून दिवंक आनी ह्या भाशेन नवसोनेचीं पावलां मारूंक देवा लागीं मागुया. आमच्या रागा आनी दुस्मानकाये वरवीं जे मोगाचे आनी भावपणाचे संबंद आमी तोडल्यात ते आमी आनी ओदीक आयच्या नवसणीच्या मांदावळ नवेनाचे मांदावळ कोत्तल्यांक करपी समुदायाच्या वांगड्यांनी आपल्या मोगाचे बोगसणाचे आनी काकलुसार तरे कन्या उद्देशी गोट आनी मजबूत करूंक देवा लागीं मागुया. भोव मोगाळ बापा सदांच आमी तुज्या पुताचें आजीरपण आमच्या जिवितांत अणभवूंक ताचें उतर आयकून निर्शेदात तेन्ना तुज्या पुताचो बोरवासो आमी ओळखून घेवन त्याच बोरवासान जियोवन आनी उपरांत होच बोरवासो दुसऱ्यांक दितली मनशां जावंक थोडी मागणी आमी तुज्या फुडल्यान दवरल्यान ती तूं शांती पावणे मागता ते आस तुज्या पुता जेजूचे नांवी. तुझ्या पवित्र मुखार बाबा एकूच सुरो दवो जेसू निर्मल बरको तुजो उद्या भितर लेपतात कोण्यो तशी जेसू सवे सगळी किरपात की भुरगी तुजी गांवाच्यो कोण्यो
म्हज्या भावा म्हणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मारून घेवं. सर्वेस्परा आदी मागां वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटोवंक तुजे पोरजेक तुवें फरमायलोलें त्यो सगळ्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें सुपूर्णायेक पावयल्योय. तोच जेजूचो योद्न आयज आमी तुका भक्तीन वोपतां तो दोयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्यांचेर तुवें आशिर्वाद घालय तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती सोमेस्तांचे सोडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळ्या आनी सोर वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुफोड करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फोड आमकां लाभच्याक तांचे उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतसान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय. उंचर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगोटुया. तुझ्या कुसार आनी पोनोजीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भागीवंत बापा फिलिप नेरी आमचे गवळी बापा सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान ती आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भागीवन जुजे तिच्या पुती सांगाती भागीवन धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजूच आमचो बोर वासो म्हूण आमी सदांच ओळखून जियेवंक ताणें शिंकयल्या मागण्यांतल्यान आमकां आदार मागुया. आमचे बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गेंच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशनांत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतानी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. दर दिसा आपल्या आजीरपण आमकां दाखोळ करता अदीक करून ह्या उंड्या सोऱ्या रुपान आनी हे वरवीं आमकां बरो वासो दिता तोच तो जेजू हो ताका शिवंक वेतात ती सगलीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण ज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत म्हणटां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कुडसोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. उबी रावया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुज्या भुरग्यांचेर माये मोगाची दिश्ट घाल. सुर्गेंच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. तर आदलें पातकें जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. प्रिच्या बाबडीनो म्हजे दिनवास तुमच्या पादविकाराक. म्हजो क्लासमेट तो आनी ताचे वांगडा म्हजे दिनवास म्हज्या इश्टाक मिस्टर मेल्कन तेशेरा ताचे उदेशी म्हाका हो सोयीग मेळ्ळो हांगासर येवन ही मिसाची बॅट सुमरुमूंक. पयलेच फावटी हांव येता हे गरजेंत ही मिसाची बॅट सुमरुमूंक. ह्या खातीर तांकां दोगांयकूय पादिगराक किरीत भाशेन म्हजे दिनवास. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं.
वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची आवड सांतानांक नवेदांचे मागणी. सगळ्यांनी म्हज्या उपरांत म्हणचे, येवनवंती सांताना तुका उलो मात्तेल्यांचे सुरसुरे करतले आनी उपद्यांक सांपडलेल्यांचो मोग करतले माये म्हज्या विघ्नांच्या बारांचे पण हांव तुज्या पांय पडटा. ल्हानविकायेक मागून तुजे लागीं ह्या गरजेच्या वेळार म्हाका पाव म्हूण. ओले माये हांव कसले अडचणींक सांपडला तो आनी तुज्या आश्रकाल ह्या वेळार तूं म्हाका घे. तूं ओडतोताय माये एक देख आनी नमुनो क्रिस्तांव गोरेब्याचो. सोशेगून जे तुज्या गोराब्यान वसलेले तेच आमच्या गोराब्यान वसोशे कोर. मोग गोबायले मोदे अडचण्यांनी आल्कोलीनी सोसणीकाय बरी रीत रोवीस भुरग्यांक वावराचो मोग देवाचो मोग आनी भक्तीपणांची आपुरबाय आनी सोशेगून जे घराब्याक कोत्तात संवसारान सुकेस आनी देवाक मानतात तसले. म्हजे मागणे गरज घाल तुझे धुबे बागीवंती आंकवाड मोरये मुखार आनी तशेंच तें तूं घाल तुज्या नातवा जेजूच्या शिंहासना मुखार. ताका मेलच्याक बडो फूड आतां हांव मागतां ती वस्त म्हाका मेळो सोर ताची पाट तूं सोडूं नाका. पण सोगटा आदीं मेलून घे म्हाका बाग. एका दिसाक पावच्या स्वर्गार तुज्या आनी मोरयेच्या आनी सोमेस्तां सांतांच्या सांगाता सासणांच्या सासणांक वाकांच्या ताका आमेन. ए बोरवे सांताना आवय तिची शिवता आमचें जिवीत आमचें अमृत आनी आमचो बोरवांचो विनोद कोर आमचे पासून आनी आमी मागता ती वस्त आमकां मेळो शिकोर. हांगा तुमच्यो गरजो सांताना मायेच्या पांय लागीं घालच्यो. ए बोरवे सांताना आवय तिची शिवता आमचें जिवीत आमचें अमृत आनी आमचो बोरवांचो विनयत कोर आमचे पासून आनी आमी मागता ती वस्त आमकां मेळो शिकोर. ए बोरवे सांताना आवय तिची शिवता आमचें जिवीत आमचें अमृत आनी आमचो बोरवांचो विनोद कोर आमचे पासून आनी आमी मागता ती वस्त आमकां मेळो शिकोर. एक आमच्या बापा नमान बरे आनी अनोद बाबा सांतानांक. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान बरे तुमकां पेंबलेले सरेस पोच तें आसा ओस्त्र्या मोदे आनी सदो आनी सदय तुजो पुजेजो. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदां काल आमेन. Santanto Luce, su forti